बुधवारा कुंकळे वाठारांत एका 17 वर्सां पिरायेच्या सावन चलयेचें अपहरण केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी अनवळख्या मनशा आड गोंय बाल कायद्या खाला कलम 8 कागाळ नोंद केल्या। कुंकळे पुलीस फुडलो तपास करतात। राज्यात गुन्यांवांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना। दिसान दीस एक भिरांकूळ गुन्यांव घडत आसात। आता कुंकळे एका 17 वर्साचे चलयेच्या अपहरणाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। चलयेच्या आवयन कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी अनवळख्या आड अपहरणाचो गुन्यांव नोंद करून चलयेचो सोद सुरू केला। आता हे खऱ्यांनीच अपहरण काय मायनर चली आनी चल्याचे लव्ह ट्रायंगल हे तपासांत पुलिसांक कळटले। काल 12 फेब्रुवारी कुंकळे पुलीस ठाण्याच्या हद्दी भितर एक अपहरणाची घडणूक घडली आणि एका अज्ञात मनशान एका 17 वर्साच्या चलयेक अपहरण केल्ल्याची तक्रार कुंकळे पुलीस स्टेशनाक नोंद जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या चलयेची आवय हाणें कुंकळे पुलीस स्टेशनार येवन अपहरणाची ही तक्रार नोंद केली। कुंकळे पुलिसांनी ही तक्रार जी आसा ती गोवा बाल कायदा कलम 8 हाच्या अंतर्गत ही नोंद केल्ली आसा आनीक ह्या घडणुकेचो ह्या प्रकरणाचो तपास आतां कुंकळे पुलीस करतात। हाजे खातीर कुंकळे पुलिसांचो सब इन्स्पेक्टर जो आसा राहुल भोसले हो नेमिल्लो आसा आनी हो ह्या घडणुकेचो तपास सद्याक सोद घेवपाचो हाजो प्रयत्न चालू आसा। हाजे खातीर वेगवेगळी टीमूय फॉर्म केल्ली आसा आनीक हे अपहरणाचें तें शोध कार्य तांणी चालू केल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरांग प्रभू मलकणेकर। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकणेकर।